इतिहासाचें पयलें पुस्तक चॅप्टर 16. तांणी सर्वेस्पराची आग पेटाडली आनी दाविदान तिचे खातीर उबारलोल्या तोंबून ती भितर दवरली. आनी तांणी सर्वेस्परा मुखार ओम आनी शांतीची बलिदानां भेटयलीं. ओम आनी शांतीचे यज्ञ भेटोवन जातोच दलबरांच्या सर्वेस्पराच्या नांवान दाविदान पोरजेक आशिर्वाद दिलो. उपरांत ताणें इस्रायलाचे सगळे पोरचेक दादल्यांक तशें बायलांक जण एकल्याक एक उंडो आनी तशेंच एक मासाचो कुडको आनी पासांची भाकरी वांटली. आगपेटे मुखार लेवितांचो वावर. सर्वेस्पराचे आगपेटी मुखार सर्वेस्परांत इस्रायला देवाचो उगडास करूंक तशेंच ताका आर्गां आनी वाखाणणी दिवंक ताणें कांय लेवितांक मुनियारी कशें नेमले. झेकारिया, जेहिएल, शेमिरामोत, जेहिएल, मत्तित्याह, एलियाब, बेनाया, ओबेदेदोम आनी जेहिएल हे सगळे वेन्नू आनी सितार वाजयताले. आसाफ कांसाळणी वाजयतालो. याज्ञीक बेनाया आनी जहाजिएल सर्वेस्पराच्या कराराच्या आगपेटे मुखार थांबोन आसतना कोण्णो वाजयताले. त्या दिसा सर्वेस्पराक आर्गां दिवंक दाविदान हें गीत आसाफ आनी ताच्या भावांच्या हातांत घाल्लें. सर्वेस्पराक वाखाणटात ताचें नांव परगट करात. पोरजां मोदें ताचीं कर्तुत्वां गाजयात. ताका तुमी गितां गायात, ताची स्तुती करात, ताच्या ओचऱ्यांची किर्ती गायात. ताच्या पवित्र नांवान अभिमान भोगात. सर्वेस्पराक सोदतात तीं काळजां संतोश भरीत जावं. सर्वेस्पराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मोन दवरात. दीस रात ताचें मुखामळ सोदीत रावात. ताणें केल्ल्या ओचऱ्यां विस्मितांचो ताच्या तोंडांतल्या निवाड्यांचो उगडास दवरात. ताच्या चाकरा इस्रायलाच्या पुतां धुवानो ताणें विंचून काडलोल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो तोच सर्वेस्पर आमचो देव. शेकांशेक प्रितुमेचेर ताची पदवी चलता. 1000 पिणकांक दिल्ल्या उतराचो ताच्या कराराचो सदांकाल उगडास दवरात. ताणें अब्राहमा कडेन कबलात केल्ली. इजाकाक सोपूत घेवन भास दिल्ली तीच ती. जाकोबाक ताणें हो निर्णय थारावन दिलो. इस्रायलाक सासणाक तोखता तसलो करार स्थापून दिलो. ताणें म्हणलें, तुमचें खाशेलें दायज करून तुमकां हांव कानानाचो देस दितां. जेन्ना मेजूंक गेल्यार तीं भोव थोडीं आसलीं. वेता थंय मुठभर पोरको लोक. तेन्ना तीं एका देसांत थावन दुसऱ्या देसांत, एका राज्यांतलीं दुसऱ्या राज्यांत येणें तेणें भोंवतालीं. तेन्ना तांकां पिडापीड दिवंक कोणाकूच ताणें निर्मूंक ना. तांच्या निमतान ताणें राजांक शिडकायले. हांवें मागलोल्यांक तुमी हात लावूं नाकात. म्हज्या प्रवाद्यांक कसलेंच वायट करूं नाकात. शेकांशेक प्रितुमे वयर सर्वेस्पराक गितां गायात. ताणें दिल्ली सोडवून दिसान दीस परगट करात. ताचे महिमेची खबर राष्ट्रां मोदें गाजयात. सगळ्या पोरजां मोदें ताच्या ओचऱ्यांचें वर्णन करात. थर व्हरतो सर्वेस्पर मान भोवमान ताका फावो. हेर खंयच्याय देवा परस ताचें भें धरचें. राष्ट्रांचे देव म्हणल्यार फकत मनशाचीं घडपां. सर्वेस्पर जाल्यार सर्गाचो रचणार. तेजा वैभवा मोदें ताचें आसन. ताच्या मंदिरांत पदवी आनी खुशालकाय. पृथ्वेच्या पोरजांनो सर्वेस्पराक नमस्कार करात. सर्वेस्पराची महिमा आनी बळ वाखाणात. ताच्या नांवाची व्हडवीक वळखून सर्वेस्पराचें वंदन करात. दानां कानिको घेवन मंदिराच्या आंगणांत भितर सरात. ताच्या पवित्र मंदिरांत सर्वेस्पराक नमस्कार करात. सगळे प्रितुमे भिवन कांपून ताचे मुखार राव. संवसार ताणें आपल्या जाग्यार थीर करून दवरला. सर्वेस्परा मुखार सर्ग उलासूं, पृथ्वी संतोसूं. सर्वेस्पर एकलोच राजा. हो उद्गार राष्ट्रां मोदें गाजयात. समदी दर्या घणघेवं आनी तातूंत भल्लां तें सगळें घणघणूं.
शेतां भाटां आसून नाचून तातूंत आसा तें संतोसूं. रानांतलीं सगळीं झाडां आनंदान मुरगोटूं. कित्याक प्रितुमेची मनसुबी करूंक सर्वेस्पर येवचो जालो. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मीठ मेळनासलोलो. सर्वेस्परा आमच्या देवा आमचें तारण कर, राष्ट्रां मदलीं काडून आमकां नव्यान एकठांय कर. अशें आमी तुज्या पवित्र नांवाची स्तुती करतल्यांव, तुका वाखाणून संतोसतल्यांव. सर्वेस्परा इस्रायलाच्या देवाक वाखाणणी. सासणाक आनी सगळ्या लोकांक म्हणलें आमेन. जय जय सर्वेस्परा. दर दिसाचे गरजे प्रमाणे थांबोन आसतना आगपेटीची सेवा करूंक दाविदान आसाफाक आनी ताच्या भावांक सर्वेस्पराचे कोराराचे आगपेटे मुखार दवरले. तशेंच ओबेद एडोम आनी ताचे 800 भाव आनी जेडुतुनाचो पूत ओबेद एडोम आनी ओसा दारवंट्याची राखण करूंक लागले. याज्ञीक झाडोकाक आनी ताच्या याज्ञीक भावांक जिबियोनांत आसलेल्या उंचल्या जाग्यार सर्वेस्पराच्या निवासस्थाना मुखार दवरले. तांणी इस्रायलकारांक बरोवन दिलोल्या सर्वेस्पराच्या उपदेशां प्रमाणे थांबोन आसतना सांजे सकाळीं सर्वेस्पराचे वेदी मुखार बलिदानां भेटोवंक जाय आसलीं. तांच्या सांगाताक हेमान आनी जेदुतून आनी तशेंच विंचून काडलोले हेर दुसरे आसले. तांच्या नांवां प्रमाणे सर्वेस्पराक वाखाणपाचो वावर तांचे आदीन केल्लो. कित्याक सर्वेस्पराचो माये मोग सासणांक तोखपाचो. तांचे बरोबर हेमान आनी जेडुतून आसले. शिंगां, कांसाले आनी दुसरीं वाजोंत्रां वाजोवन ते गायनांक सांगात दिताले. दारवंट्याची जबाबदारी जेदुतूनाच्या पुतांचेर आसली. उपरांत सगळो लोक आपल्या घरा गेलो आनी आपल्या घरांतल्यांक आशिर्वाद दिवंक दावीद आपल्या घरा गेलो. देवाचें उतर